मोगाच्या भावनांनो उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 15 वल 1 आम्ही असे ऐकत आहोत. औरताच्या बापय अब्रामाक देवाचे उतर यापरी प्राप्त झाले. भिये नाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो म्हणटा देव. पळय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी आसूंचे इनाम आमकां पावसायचे तर आमी भियोंक नजो, कित्याक देवूच आमचे रक्षक आनी तोच आमकां सांबाळून व्हरता, पोशक तो जावन आसा. आनी त्या पासत आमी ताचेर भरवोसो दवरल्यार कितें आशेता आमकां तें फावो जातलें. प्रत्येक जावन आमी पळयता नवऱ्या काजारी चोऱ्यांक काजार जावन 2, 3 या 4 वर्सां जाल्या उपरांत तरी सारकें सवाल आसा, कांय बरी खबर ना न्ही, ह्या भुरग्याचें देणें तुमकां फावो जावना न्ही. थोडे फावटी तांकां हें आयकतना बेजार जाता, पण तांकां आशा आसा भुरग्याच्या देण्याची, पूण तांकां फावो जावंक ना. आनी त्या पासत मोगाच्या भावन भयणीनो, आमच्या आत्मज्योती आश्रमाक सबार जाण हांगासर येतात कावन्सिलिंगाक. आनी तांचे पैकी एक मुख्य उद्देश जावन आसा भुरग्यांचें देणें आपणावचें कशें. आनी त्या पासत आमी फाटल्या वर्सांनी सबारांक कावन्सिलींग करून आमकां अर्थ संतोश भोगता. सुमार वयर काजारी चोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जालां. तें कशें साध्य? भुरग्यांचें देणें फावो जायचें तर प्रत्येक जावन 5 मुख्य संगती आसात. ते आमच्या जिवितांत आमी पालन करूंक जाय. कसले ते संगती जावन आसात? पयल्यान पयलें मोगाच्या भावन भयणीनो, काजारी जोड्यान केदाराय संतोशान आसात. There should be joy and happiness. तांच्या मुखामळान सदांकाल हांसोंक जाय, जळका जाय. त्या वेळार संतोश आसता खंडीत जावन ती जोडी कितें अपेक्षितात तांकां तें फावो जाता. पूण आधुनीक ह्या संवसारांत प्रत्येक जावन आमच्या खाणा जेवणा वरवीं ह्या मस्त आमकां आमच्या मतीचेर मस्त प्रभाव पडिल्ल्या वरवीं स्ट्रेस म्हणटा ह्या आमची जिणी तितली बरी आमी मांडून हाडनातल्या वरवीं. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कसलेंच व्यायाम करिना, एक्टिविटी आनी आसन नासतना आमकां प्रत्येक जावन आमच्या कुडीक मस्त बादाक जातात. असो टॉक्सिन्स आमच्या कुडींत आसतात आनी त्या वरवीं भुरग्यांचें देणें फावो जायना. सबार फावटी डॉक्टर सांगतात हार्मोन्स इम्बॅलन्स आसता. हे हार्मोन्स बॅलन्स हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय प्रत्येक जावन काजारी जोड्यांनी. कशें तें करचें? पयल्यान पयलें तांणी टायमार जेवचें, टायमार न्हिदा जाय आनी थोडें एक्सरसायज या व्यायाम करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी सगळ्यांत ताच्या वर्तें हाच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकल्या प्रमाणें देवाचेर तांणी वर्त भावार्थ दवरूंक जाय, खात्यांनी तांणी दवरूंक जाय. देव आमकां बरें करता, आमी अपेक्षिल्लें आमकां दिता. आमकां देव भुरग्यांचें देणें इनाम जावन दिता. व्हडलो भावार्थ भरवोसो तांचे थंय आसूंक जाय. दुसऱ्यान कोणेंय तांकां दुखयल्यार, कसयल्यार ह्या दुखोवचीं उतरां उलयल्यार आनी एका कानान आयकोवचें आनी एका कानान सोडचें. जर तर ती मतीक ह्या काळजाक काणयल्यार मातसो अपसेट जाता, त्या वरवीं हार्मोन्स इम्बॅलन्स जाता. तिसऱ्यान फावो ती मांडावळ तांच्या जिवितांत घालूंक जाय. फावो ती मांडावळ केदार तांची जिणी बऱ्या रितीन मांडून हाडटात. ते कितें अपेक्षितात तांकां तें फावो जाता. आनी त्या पासत हातूंत 5 संगती आसात मोगाच्या भावन भयणीनो. पयलें जावन आसा कुडीची सत्राय, फिजिकली टेकिंग केअर ऑफ द बॉडी. कुडीची पोशण आमी करूंक जाय.
कसं आम्ही पोषण करचें सराव जावन आमी जेवचे शीत या गंवाचे वस्तू तातूंत मस्त जावन सांगतात न्यूट्रिशन तातूंत तितली गटाय बळ ना त्या पासत ह्या दिसांनी सबारांनी उलोवचें आसा सिरीधान्य म्हणून मेळटात या मिलेट्स म्हणटा इंग्लिशान ताचे फळे या पानफळे मुटली बकऱ्यो कितें पोळीक आमकां करूंक जाता ती करून सकाळींचे नाश्ताक आसा केल्यार भोव बरें सांगात थोडी संगती आसात आमच्या कुडीची सत्राय पयल्यान आमी सांगलें सिरीधान्याचो उपयोग आमी करूंक जाय दुसरें जिवाची थंडाई करूंक जाय कसली थंडाई आमी करचें साम पुरो इंदा पीठ सेवन करचें या बोंड्याचें उदक पिवचें बोबलें कुवाळो ह्या थंडायेच्यो खंयच्यो वस्तू आसात प्रत्येक दिसांत आमच्या वडील लागीं आमी विचारल्यार दिसान ती आमकां कळीत करताली कशी थंडाई करची थंडाई केल्ल्या वरवीं प्रत्येक जावन दादल्या मनशाक तांचे कावंट्स बरें आसूंक साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार बरोबर दादले मनीस मस्त गरमेंत या कंप्युटरान या खंय रेडिएशन आसल्या खरें काम केल्ल्या वरवीं तांचे कावंट्स थोडे फावटी उणें जावचें आसा तिसरें जावन आसा कुडीची सताय स्प्राउटेड ग्रेन्स मुंगी हाडिल्लो मूग जावंक पुरो सोने सवळी कुळीद 9 ग्रेन्स मेळटात सुपर मार्केटाक गेल्यार ते आमी घेवन प्रत्येक जावन स्प्राउटेड ग्रेन्स मुंगेक आमी जेवण आमी सेवन केल्यार भोव आमकां बरें लागता सो तें जावन आसा तरे फावटी आमच्या कुडीन मस्त सोरा बांदल्यार बरें न्ही आनी प्रत्येक जावन स्त्रियांक गर्भकोशा वयर सोरा बासल्यार बरें न्ही ती कशी काडची एका सिस्टरीन सांगिल्ल्या प्रमाणे ती सोरा काडची जाल्यार मेथीचें उदक आमी पिवंक जाय प्रत्येक जावन मेथी रातीक भिजोवंक घालूंक जाय आनी हप्त्यान 2 फावटी पियेत जाय त्या वेळार आमच्या कुडींत सोरा बरी आसल्यार ती उणें जाता आनी चवथें जावन आसा मासली आमी सदांच खंयची काळजी म्हळ्यार ताका एक नियम आसा विथ विंग्स एंड स्केल्स पाखाटे आनी कवळां आसली मासली ती आमी सेवन केल्ल्या वरवीं एक जिरवण जाता आनी आमकां आमच्या जिवाक बरें जाता जावंक पुरो किंगफीश इसवण या बांगडे सांगटारां तितली बरी न्हय आनी पांचवें जावन आसा मस्त फ्रुट्स खावंक जाय फळां तांचे पैकी जावन आसात तारां चिक्कू दाळिंबे आनी सगळे नॅचरल फ्रुट्स केल्ल्या वरवीं आमच्या कुडीक मस्त बरेंपण जाता आनी सगळें जावन आसा रांदय आमी सेवन करूंक जाय रांदय आमच्या जिवाक मस्त बरी वेजिटेरियन मील मस्त बरें जावन आसा दुसरें मांस प्रत्येक जावन पोल्ट्री कुंगडां आमी खावचें न्ही पोल्ट्रीची कुंगडां आमी जाणां सदां 2 म्हयन्यांनी आनी केमिकल फूड घालून वर करची तितलें जिवाक बरें न्ही नाटी कुंगडां आसल्यार मस्त बरें सांगात डुकराचें मांस बोकड्याचें मांस या बिपाचें मांस जें नॅचरल आसा तें आमी केल्यार मस्त जिवाक बरें पडटा तशेंच मोगाच्या वावरून बयणो आनी वर्तें जावन आसा आयुर्वेदान 100 वरी मिळ्ळें झाड आसा ताचें पाळ आनी त्या पाळांत इल्लीची पेजेंत इल्लें तूप आनी इल्लें गोड घालून 2 हप्ते आनी प्रत्येक जावन काजारी चोड्यांनी सेवंक जाय हाचे वरवीं तांकां मस्त बरेंपण जातलें हें जावन आसा मोगाच्या भावनेन बयणो पयलें नायट ह्या पयली संगत जावन आसा कुडीची सत्राय दुसरो विशय जावन आसा मोतीची सत्राय आमच्या मोतींत बरी चिंता आमी घालूंक जाय पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणटात खंय जावन देव आमकां
भुरग्यांचे देणे फावो करतलो. देव आमकां कृपेक देण्यांनी भरतलो आनी त्या पासून आमची मौत आमी चुरूक दवरूंक जाय. कशें आमी चुरूक दवरची? प्रत्येक जावन आमकां वाचची इल्ली संवय आसूंक जाय. आनी सांगात ह्या दिसांनी वाचची संवय उणें जाल्या, पूण जाल्यार सदांच आमी पळोवचें मोबायलार बरे संगती आमी पळोवंक जाय. आमकां आमच्या जिणेक बरें पडचें तसलें आनी आमच्या मतींत आमी घालूंक जाय. केदाळ आमी बरें चिंताव, बरें अपेक्षिताव, तेंच बरेंपण आमच्या जिणेंत आमकां जाता. आनी त्या पासून दुसरो विशय जावन आसा मतींत आमी बरें चिंतें, सकारात्मक चिंतप, पॉझिटिव्ह थिंकींग आमी करूंक जाय. आनी तिसरो विशय जावन आसा मोगाच्या भावनान भयणो, आमचें काळीज नितळ दवरूंक जाय. इमोशनल फॅक्टर तातूंत मस्त गरजेचें जावन आसा. आमच्या काळजान केदींच गिल्ट फिलींग आसूंक नजो. गिल्ट फिलींग आमी कशें काडचें? प्रत्येक जावन बरें कुमसार जावन कसलें गिल्ट फिलींग आसल्यार सामको भुरग्यापणार जावन आतां पर्यंत कसली सूख आमी केल्या जाल्यार त्या सुखी खातीर देवा लागचें आनी एकामेकाक आमी सरे मागचें आनी त्या उपरांत ताच्या विशयान आमी विसरोवन सोडचें. आनी दुसरें जावन आसा हर्ट फिलींग, हील फिलींग. थोडे आमकां हेरां दुखयतात, साम पुरो एका नव्या घरा थोडे ससूमाय या नणंद या कुटुंबाची मस्त आमकां दुखोवचीं उतरां उलयतात जावंक पुरो. तेका आमकां मस्त बेजाराय भोगता. आनी असले भोगता मोगाच्या भावनान भयणो, ती दुखां ह्या हर्ट फिलिंग्स बेजाराय आमच्या काळजांत आसा जाल्यार ती आमी थंयच्यान पुसून काडूंक जाय. प्रत्येक जावन तांकां आमी काळजांत भोगसी जाय. प्रत्येक जावन आमच्या रुमांत आमी मागणी करता आसतना, पवित्र आराधनाक आमी वता आसतना, इगर्जेंत आमी मागणी करता आसतना तांच्या विशयांत आमी चिंतून प्रत्येक जावन कोणें आमकां दुखयलां जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत या काम करच्या जाग्यार आमच्या मॅनेजर या इतर आमच्या सांगात्यांनी जर तर दुखयलां जाल्यार तांकां आमी काळजांत भोगसी जाय. केदां आमी काळजांत भोगसिता आमचें काळीज नितळ निर्मळ जाता. संतोश समाधान आमच्या कुडींत तशेंच आमच्या जिवितांत वास करता. चवथो विशय जावन आसा स्पिरिच्युअल, आत्मीक. सदांय मागणें गजार देवाचें उतर आमी वाचचें आनी नियाळचें. देवाचें उतर प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकांत सुमार 3006 प्रॉमिसेस आसात. देवान आमकां बसयलां, ते बसोवणे आमी आमचेच जावन करीचें. केदां आमी देवाचेर फातनी दवरता. देवान सांगिल्ले प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटा. खंडीत जावन देव आमकां कितें आमी अपेक्षिता तें आमकां दिता. त्या पासून बऱ्या रितीन आमी मागणें करचें, देवाचें उतर आमी नियाळ करचें. आनी सांगात आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेजींत, लितर्जींत सक्रीय पात्र आमी घेवचो. तर आमकां मस्त संतोश जाता, चड बरेंपण आमकां लागता. साम पुरो थंय आमी वाचूंक हुशार आसूंक पुरो, देवाचें उतर परगट करचें. या गायन करच्यान आमी हुशार आसूंक पुरो. थंयसर गायन करून गायन मंडळींत या इतर कडेन जावंक पुरो, घरांत, वाड्यांत. आनी आमकां अवकाश मेळटा आसतना प्रत्येक जाणान देवाचें उतर परगट करूंक आनी मुखार सरचें जावन आसा. आनी सांगात केदां आमकां वेळ मेळटा जावंक पुरो रेतरेक विविध केंद्रांनी आमी वचचें. थंयसर देवाचें उतर नियाळून आमी आमचें जिवीत आनीकय बऱ्या रितीन आमी मांडून हाडचें जावन आसा. आनी पंचवें निमाणें सगत जावन आसा सोशल, बरो संबंद मोगाच्या भावनान भयणो. पयलें बरो संबंद आसूंक जाय आमच्या कुटुंबान, न्हवऱ्याच्या कुटुंबान, व्हंकलेच्या कुटुंबान बरो संबंद दवरूंक आमी प्रयत्न करचे. कोण आमचे लागीं थोडे उलयनात तांचे लागीं उलोवंक आमी प्रयत्न करचे. या कोणें आमकां दुखयलां तांकां आमी भोगसूंचें. सांगात बरो संबंद आमच्या वाड्यांत आमी दवरूंक प्रयत्न करचे. बरो संबंद आमच्या फिरगेजींत आनी बरो संबंद आमच्या समाजांत दवरूंक आमी प्रयत्न करचे जावन आसा. आनी सांगात
बरें हेरांक आमी करचें मदर तेरेसा बरी थोडे फावटी आमी शिकपी जावन आसा कोणी गरबडी भुरगीं आमच्या सेसंबरा आसल्यार तसल्याक आमी ट्युशन दिवचें किंवा तांकां कसली कुमक जाय जाल्यार पयशांची पयस बाळगून पयशांची कुमक करची ह्या कडेन आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात तांची भेट करची प्रायवंत आसात तांची भेट करची कोणी गरजेवंत आसात तांकां तांच्या गरजेन पावचें केदळा आमी हेरांक बरें करता हेरांच्या गरजांत आमी पावता खरो संतोश आमच्या काळजांत तशेंच मनांत उमाळून येता आनी आमकां सर बरेंपण लागता प्रत्येक जावन आमचे हार्मोन्स बॅलन्स जातात त्या पासून मोगाच्या पळोवन बीन भुरग्यांचें देणें आमी जर जाय जाल्यार हें जावन आसा प्रत्येक जावन फावंडेशन आसल्या बरी पांच संगती फर्स्ट जावन आसा फिजिकल तें जावन आसा कुडीची सत्राय दुसरें जावन आसा मेंटल मतींत बरें चिंतचें पॉझिटिव्ह थिंकींग तिसरें जावन आसा इमोशनल आमची भावनात्मक आमचें काळीज आमी नितळ दवरचें काळजांत कसलीच बेजाराय खंत आमी दवरची ना आनी चवथें जावन आसा स्पिरिच्युअल आत्मीक बरो संबंद देवा लागीं आमी दवरचो मागण्या मुखांत देवाचें उतर आमी नियाळ्ळा मुखांत आनी पंचवें जावन आसा बरो संबंद हेरांतय आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आनी आमच्या समाजांत आनी हेरांक बरें करचें हें जावन आसा पोवापूर बायेचें फावंडेशन पळय मोगाच्या भावरून बहिणो ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी पाळल्यार कितें जावन आमी आसूंचें इनाम जावं पुरो भुरग्यांचें देणें काजारी चडान गुंडीत जावन फावो जातलें देव तुमकां सर कृपे दर्यांनी बरोवन दी तुमची आशा जारी करून दी देव तुमकां सदांच राखून दी सांबाळून दी म्हूण मागता आमेन.